Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. येणावळ पडल्या आणि कोविडात डावन जाल्ले मार्केट अजून जाग्यार येवंक नाशिल्ल्यान येणावळीक नवे टॅक्स लावप कठीण. आतां अडकल्ल्यो आनी पेंडींग आशिल्ली येणावळ ओडपाक सरकारान सुरवात केल्या. खाते महामंडळ आनी सरकारी प्राधिकरणां कडेन वापरी नासतना उरिल्ली ग्रांट इन एड परत सरकारी तिजोरेत ओडूंक सुरू. 12 महामंडळां आनी सरकारी प्राधिकरणां कडेन 82 कोटी 88 लाख रुपया पडून आसात. सरकारान दिल्ले ग्रांट इन एड वापरिनासतना उरल्यात. सरकार ते परत मागता. पयशे परत सरकारी तिजोरेत हाडूंक 20 फेब्रुवारी मेरेन कंप्लायन्स दिवंक सांगला. एसटी फायनान्स महामंडळा कडचे 24 कोटी, गोवा बोर्डाचे 19 कोटी परत घेता. आरडीएतले 15 कोटी 70 लाख रुपया, फार्मसी कॉलेजीतले 4 कोटी 30 लाख, आयटीचे 4 कोटी 12 लाख रुपया, रेराचे 3.5 कोटी, आयपीबीचे 1 कोटी 78 लाख रुपया, सीआरझेडाचे 1 कोटी 40 लाख रुपया परत घेतले. गोवा बोर्डाचे 25 लाख आणि नुस्तेमारी खात्याचे 3 लाख एड पडून आसा. दोगांचोय ग्रांट इन एड बंद करपाचें थारलां. पयशे परत सरकारी तिजोरेत हाडून 20 फेब्रुवारी मेरेन सरकाराक कंप्लायन्स दिवंक सांगला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.